तीन वेळो पेद्रुनु जेजूक नेगार केल्लें कोण नेना? सिमांव जुवांवच्या पुता हांचे परस चड तूं म्हजो मोग करताय गी म्हणून 2 फावटी, आनी सिमांव जुवांवच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय गी म्हूण 3रे फावटी पुनर्जीवन जेजून पेद्रूक विचारल्यांत, आनी 3 फावटी पेद्रूचे जापींत आनी जेजून ताका दिल्ले जापींत कितें व्यक्त जाता? पेद्रून केल्ली चूक उक्त्यान जेजून बक्षिली म्हणून कळटा गी? तशें सांगूंक सुवार्थेन कांय इंब मेळना, पूण पेद्रून जेजूक नेगार करन एके रितीन होगडायलेलें तें मुखेलपणाचें देणें ताका परत मेळची वा ताका तें मुखेलपण परत दिवची रीत वा सेरेमनी आज विबारिल्या अशें दिसता. सुवार्थेचे सुरवातेर ताका आपयत आसतना जेजून ताका पळयवन, तूं जुवांवचो पूत सिमांव, तुका ह्या फुडां केफास वा कडप म्हणटले म्हणून जेजून सांगलें. त्या कडपाक आतां निजरतान कडप करची सेरेमनी सुवार्थेंत दिल्या. 3 मोगा संबंधी सवालांक मोगाच्यो जापी दिल्ल्या सिमांव पेद्रूक जेजून जबाबदारी दिवची उतरां सांगलीं. चरय म्हज्या शेळयांक आनी चरय म्हज्या बोकऱ्यांक म्हळ्या उतरांनी ही जबाबदारी स्पश्ट जाता. जेजून म्हजो पाटलाव कर म्हणच्यांत ही सेरेमनी संपता. जेजूची उतरां विवरून खंयच्या तराच्या मोरणान पेद्रू जेजूक महिमा हाडटलो म्हणलो सुवार्थेकाराचो शारो हे सेरेमनीचो प्रवादी अर्थ सुचयता.